एक मुद्दम विचारलो की कारण हो प्रश्न इमिजिएटली रिजल्टा उपरांत आयलो आणि मागीर तुमची एक पत्रकार परिशद जाली थंय आयलो. डायरेक्ट सांगले की कांय प्रिस्ट किंवा चर्च संस्थेचो रोल हो पक्षाच्या विरुद्ध गेलो आणि ताजो फटको बसलो. तुम्ही या स्टेटमेंटा कडेन कशें पळयतात? मागीर ताजे भरपूर टिकाय जाली. आमचे राष्ट्र जे आसा, आमची लोकशाही जी अशी सेक्युलर आसा आणि धर्मनिरपेक्ष आसा. त्या हातून धर्मांनी डायरेक्ट एंटर राजकारणाक जावप बरोबर न्ही, पण ह्या वेळी ती हो एक फॅक्टर आसा म्हणजे भारतीय जनता पक्ष न जिखपाक. कारण काही आपल्या मताचो हे काही लोक आशिल्ले वेगळ्या हातूंच्यान ते भारतीय जनता पक्षाक मदत करताले. पण जेन्ना वयल्यान अशे तरेचे जर जी जाली जाल्यार ते चुकीचे आसा. कारण त्याला राजकारण गढूळ जातले, नितळ राजकारण जावचें ना. मी एक अशे राजकारणी जांणी कोलिशन सरकारा भितर काम केलां, म्हणजे आतां जे कोलिशन आसा ताज्या की क्लिश्ट कोलिशना भितर काम केलां. तुम्ही सरकार एका मतान पडटनाय पळयलां आणि सरकार परत येतनाय पळयलां. कितली एडजस्टमेंट करची पडटली ह्या सरकाराक? ह्या वेळाक त्यो खूब पार्टी हे जाल्या, कमी जाल्ले आसात. काही तरी आंकडो एक्झॅक्ट हांव सांगू शकना, तुमकां खबर आसा. महत्वाचे तुमकां एक महत्वाचे तीनच पक्ष आसात, 3-4 पक्ष आसा. आणि त्या खातीर एक विश्वास जो आशिल्लो हो एकमेकाक पारखून खूब वेळा पळयल्लो आसा. सगळ्यांक आपापले हें कितें आहा तें कळिल्लें आसा. आणि परंतु आतां जें कोलिशन जालां तें एक म्हाका दिसता फाटल्या सगळ्या हाचे पेक्षा एक उत्तम प्रकारचे बऱ्या विचारान बऱ्या हेणे कितें आमकां ह्या देशाक जर फुडें व्हरूंक जायो आणि मोदी सारको प्रायम मिनिस्टर ह्या देशाक परत दिवं जायो हें एलायन्साचें मत आसा. आणि सगळेच एकामेकाक खंय तरी सांबाळून घेतले अशी पूर्ण आशा आसा. आनी तें कोलिशन जशें फूल मेजॉरिटीचें सरकार चल्लें त्याच पद्दतीचें सरकार ह्या वेळेर चलतलें. इतली 6 टर्म जातकीर परत स्थानिक राजकारणात बी इंट्रस्ट आसा? राजकारण ही समाजाची सेवा करपाची एक साधन आणि एक बऱ्या पक्षाक ज्या पक्षाच्या विचारांतून देशाक आनी समाजाक फायदो जाता हो विचार करूनच आमी राजकारणाक आयले. आणि जे जी पक्षान सांगनासतना मागनासतना खूब दिले, भरभरून दिले. जशें उत्तर गोंयच्या जनतेन 6 वेळा भरभरून मतां दिली आणि मोठ्या मार्जिनान म्हाका निवडून हाडलो. त्या बद्दल पक्षांनी हे गोष्टी दिल्ल्यो आसात. पण खंयचीच गोष्ट आमी पक्षा कडेन मागूं ना. आणि जी काही एक जबाबदारी जी दिल्या ती जबाबदारी इमाने इतबारे पार पाडल्या. तुमकां इच्छा आसा स्थानिक राजकारणाची? ना इच्छा जरी आसल्यो तर जें कितें नेतृत्व सांगता थंय केन्नाच आमी काडीमोड करची ना, ते आमी ना म्हणची ना. लोकांक नवीन व्यक्ती पक्षांत घेतल्यो म्हणून ऑब्जेक्शन ना. ह्यो नवीन व्यक्ती कोण हाजेर म्हाका दिसता लोकांक घेतना कोणाक घेतात हाजो विचार करात. इज अ व्हेरी लावड मेसेज. गोंय पक्षाचे जे जाळवणदार आसात तांकां आज तुम्ही किती मेसेज दितले एक ज्येष्ठ नेते म्हणून? कारण गोंया भितर हे फाटली 5-10 वर्सां जालां. जो कोण येवपाक इच्छूक जाता तांकां आसा तसो घेवप आणि आमकां जाय तसो घडप हें आमच्याच पक्षाक आमच्याच संघटनेक शक्य आसा. आमी ह्याच बरोबर दोनूय विचार करपाक जाय. घेवप ना घेवप होय विचार जावंक जाय आनी घेतले नंतर तांकां पक्षाच्या हितून बैठकीत बसता अशे तरेचो ताका तयार करप ही आमची जबाबदारी आहा दोनूय वटेच्यान. आनी ती जबाबदारी जर केली जाल्यार निश्चितपणे आमी फुडें वचपाक आमकां वाट मोकळी आसतली.